तुमचो बाप, देव आमचो बाप, तूं म्हजी भोय, जेजू आमचो बाप, आनी आमी ये, जेजू वस्तोंगी, आमी सोगली ये, देवा उतर आयकोता तेन्ना, आमी ये, जेजू वस्तोंगी ये, देवा उतर आयकोता तेन्ना, आमी ये, जेजू वस्तोंगी ये. देव आमचो बाप, तूं म्हजो बाप, देव आमचो बाप, तूं म्हजी भोय, जेजू आमचो बाप, आनी आमी ये, जेजू वस्तोंगी, आमी सोगली ये, ताच्या नांवान प्रार्थीताव तेन्ना, आमी ये, जेजू वस्तोंगी ये, ताच्या नांवान प्रार्थीताव तेन्ना, आमी ये, जेजू वस्तोंगी ये. देव आमचो बाप, तूं म्हजो बाप, देव आमचो बाप, तूं म्हजी भोय, जेजू आमचो बाप, आनी आमी ये, जेजू वस्तोंगी, आमी सोगली ये, एकामेकाक बक्षिताव तेन्ना, आमी ये, जेजू वस्तोंगी ये, एकामेकाक बक्षिताव तेन्ना, आमी ये, जेजू वस्तोंगी ये. देव आमचो बाप, तूं म्हजो बाप, देव आमचो बाप, तूं म्हजी भोय, जेजू आमचो बाप, आनी आमी ये, जेजू वस्तोंगी, आमी सोगली ये, देवा उतर आयकोताव तेन्ना, आमी ये, जेजू वस्तोंगी ये, देवा उतर आयकोताव तेन्ना, आमी ये, जेजू वस्तोंगी ये. देव आमचो बाप, तूं म्हजो बाप, देव आमचो बाप, तूं म्हजी भोय, जेजू आमचो बाप, आनी आमी ये, जेजू वस्तोंगी, आमी सोगली ये. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी. आमच्या सोम्याचे येशू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्यानो सगळ्या सुवातांचेर दिव्यांग भावा भयणीक भागा घेवंक आनी तांकां सगळीं सोंपेपणां फावो करूंक आजुनूय आमच्या समाजांत एक सोपनूच उरलां. तांच्या दिव्यांग परिस्थितीक लागून आमी तांकां समाजीक, आर्थीक, राजकारुणीक, शिक्षणीक तशेंच धार्मीक आनी हेर वेगवेगळ्या मोलार पयस दवरल्यात. ह्या संदर्भान आयच्या नोवेनाचो विशय दिव्यांग भावा भयणीक भागा घेवन तांकां बरवशान भरूंक आमकां उस्कायता. तांकां समाजांत मिसळ करतना आमची वागणूक चुरचुरे करून दिवपाची न्हय, पूण हो तांचो मुळावो हक आनी तो मेळोवन दिवंक आमची जबाबदारी. जेजून समाजांत पयस दवरलोल्यांक अदीक करून त्या काळाच्या दिव्यांग भावा भयणीक मानाचो आनी मनीसपणाचो दर्जो दिलो. दिव्यांग मनशांक पयसावप म्हळ्यार देवाचें उतर आनी मनीसपणाचो दर्जो न्हयकारप. तशेंच आज आमी आपलें जिवीत
देवाक समर्पीत केल्ल्या ओस्तोऱ्यां पासत मागता. जेजूचो वावर ती आपल्या त्यागी जिवितांतल्यान मोगान आनी सेवेन ल्हानां दुबळ्यां सोवें वांडटात. हें आपोवणें सगळ्यां सांगाता घेवन चलोवंक आनी जिवूंक पवित्र सोबेंत ओदीक आनी ओदीक रुजून येवंक आनी पवित्र सोबा सगल्यांची हें सोत आमी जियेवंक हे मिसाचे भेटेन सान फ्रांसीस शावेराक फुडें घालून मागुया. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमच्या जिवितांत जायते पावटी आमी दिव्यांक आमच्या सांगाता घेवन चलूंक विसरल्या. आमच्या जिवितांत तांकां आमी म्हत्वाचो जागो दिवंक विसरल्या. आनी जायते पावटी आमच्या जिवितांत आमी तांकां दिव्यांक मनीसपणाचो दर्जो दिवंक विसरल्या. असले जायते सोयेक आसतलेत जे आमी तांचे तांय जायतीं वायट आदारलां. असले घोडितांचो उगडास करून ह्या मिसाच्या भेटेन फावो ते भाशेन वांटो घेवंक आमी आयतीं जावया. सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर कुर्वेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत मागीर सदां सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोम्या प्रार्थुया. कोनवाड्या बापा, आमची कालती मागणी दोयेन आयकून घे आनी कोश्टां दुखींनी वळवळटल्यांक आदार दी. तुज्या पुताच्या येण्या वरवीं आमकां बुजवण मेळूं आनी आदल्या खोटेपणान आमी परतून बोसतूंक निर्मी नाका. आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जेसेच्या मुळाक एक कोंब फुंटतलो आनी ताच्या पाडांतली एक कोंबरी उपजतली. ताचेर सर्वेस्पराचो आत्मो देंवून येतलो, जाणवायेचो आनी विवेकाचो आत्मो तो, बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो, सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो तो. तो वयल्या वयर पडून न्याय नीत करचो ना, लोकांचें आयकून तो फॉर्मोण मारचो ना, पूण प्रमाणीकपण तो दोलदिऱ्यांक नीत करूंक दितलो आनी प्रितुमेचे ल्हानवीक खालत्या लोकां खातीर तो फावो तो निर्णय घेतलो. ताचो सोब निश्ठूर मनशांक मार घालची बोडी. एक उतर उलोवंक तो खोट्या मनशांचो नाश करता. प्रमाणीकपण ताच्या पेंगटाचें आंगलें आनी सोत ताचे कोंबरेचो पड्डो.
कोलो आनी मेंढरो सांगाता जियेतात आनी बुकुडलो बिबट्या वागाचे कुशीक आड पडूंक फाटी सोरोना आनी पाडकुलो आनी शिवाचे पोर बराबर वेतात आनी एक सुपुलो भुरगो तांकां राखता. गाय आनी आशवेल इश्टागोतीन भोंवतात आनी तांची पोरां एकठांय न्हिदतात आनी शिव बैला भाशेन तोंड खाता. दुदाचें भुरगें सोरपाचे दोलीशी खेळटा. सुपुल्लें भुरगें फुरशीच्या बिलकांत हात घालता. म्हजे आख्या पवित्र पर्वतां ती कांयच वायट करिनात वा नुकसान दिनात. दर्याक उदकाची भरती येता तशें सर्वेस्पराचे ओळखीन सगलो देश भरता. त्या दिसा जेसेचे पाड सगळीं पोरजांक एक खुणा कशी उबे रावतले. सगळीं राष्ट्रां ताका सोडूंक येतलीं आनी ताचें घर मोहिमेवंत जातलें. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब सोडवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. परतून म्हणुया. सोडवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. देवा, राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्या नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो न्यायनितीन तुजे पोरजेची मनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बल्यांक नीत करूंक दितलो. आमचो जबाब सोडवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. ताचेर त्या काळाची वस्तली प्रमाणीकपण आनी शांती. चोंद्रीम आसोसोर शेकांशे ती तोगतली. एका दोर्या तावन दुसऱ्या दोर्या पर्यान न्हंयचे देगेर तावन प्रितुमेचे शिमा पर्यान चलतली ताची राजवट. आमचो जबाब सोडवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. उलो मारतल्यांक गरिबांक आदार नाशिल्ल्यांक दुर्बल्यांक तो पावतलो. दर्दिऱ्यांची आनी दुर्बल्यांची तो दया करतलो. गरिबांचो जीव तो सांबाळटलो. आमचो जबाब सोडवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. सदांकाल ताचें नांव व्हड जावं आनी सुर्या तोगोसोर तें तोगूं. प्रितुमेची सगळीं कुळां ताका लागून आपूण सोदय म्हणटलीं. सगळीं राष्ट्रां ताचें नांव वयर काडटलीं. आमचो जबाब सोडवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. Hallelujah, 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 hallelujah. पळे, आमचो सोमी आपलें बोल दाखोवंक येतलो आनी आपल्या सेवकाचे दोळे उगडटलो. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोर म्हणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. एकदां पवित्र आत्म्याचे कुशालकायेन बरोवन जेजून म्हणलें, बापा, स्वर्गार आनी प्रितुमेच्या दोनया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्याय आनी सुपुल्ल्यांक त्यो उक्त्यो केल्याय म्हूण हांव तुका वाखाणटां. होय बापा, तर हेंच तुका बरें दिसलें. सगलें म्हज्या बापान म्हज्या हातान घाल्लें आसा आनी पूत कोण तो कोणूच नकळो बगोर बाप आनी बाप कोण तो कोणूच नकळो बगोर पूत आनी बाप दाखयता, दाखोवन दिता
पुताक कुशी आसत तोच मनीस. आनी आपल्या शिसां वाटेन ओडोन ताणें म्हणलें, तुमी पळयात तें पळोवंक दोळे बागी, तें हांव तुमकां सांगतां. तुमी पळयतात तें पळोवंक जायते प्रवादी आनी राजा आशिल्ले, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात तें आयकूंक ते आशिल्ले, पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो, आज आमी बागयोन सान फ्रांसीस शावेरा पासत देवाक दिनवासूंक हांगासर आयल्या. आयज जावन आसा नोवेनांचो निमाणो दीस आनी तुमच्या सांगाती पिलारची संस्था हें दिनवासनेचें बलिदान हो योद्न आमी भेटयता. पिलारचे संस्थेचो पात्रोन सान फ्रांसीस शावेर. फाल्यां आमी दोबाजीक परब ह्या व्हड मान धर्म परगटणाराची आमी समारंभतल्या. सान फ्रांसीस शावेर 1506 ह्या वर्सा एप्रिलाच्या 7वेर स्पान्यांक जल्मलो. तो शिकता आसतना ताचें मन बदल्लें. इनासा वांगडा ताणें जेजुईत संस्था घडोवन हाडली. त्या उपरांत 1541 ह्या वर्सा तो गोंयां येवंक भायर सरलो. 1542 वर्सा तो गोंयां पावलो. एक ओरोस ताका लागलें. हांगासर आमचे मदें चड तेंप तो रावलो ना. दक्षिणेंत गेलो. तामिळनाडू आनी केरळांत जेजूची बरी खबर ताणें शिंपडायली. त्या वयर गेलो जपानांत आनी ताचे उपरांत शेकी मोगाच्या इश्टानो आपले दोळे चिनाचेर दवरले आनी एके भाशेन थोंडयेन जोरान सान जुआन ह्या आयलँडाचेर जुंव्याचेर 1552 वर्सा डिसेंबराच्या 2 तारखेर सांजेच्या वेळार तो सोंपलो. जायतो मिशनरी वावर ताणें केलो. एक महान धर्म परगटणार आनी गोंयचो साहेब म्हूण आमच्या काळजांनी आमी सान फ्रांसीस शावेराक एक उंचा मोडाचो जागो दिल्लो आसा. आयचो विशय मोगाचे इश्टानो आमचे मुखार दवरलेलो आसा. दिव्यांक घेवन पर्सन्स वीथ डिसेबिलिटीज असल्या भावां भयणांक घेवन भागा घेवन तांकां बोरवांशान भरुया. सान फ्रांसीस शावेराचें मिसांव वो कार्य हेंच जालें. जेजूच्या पावलांनी तो चल्लो. व्हड हावेस ताच्या जिवितांत आसले. व्हडलीं स्वप्नां तो स्वप्नेतालो. पूण जेन्ना जेजूक तो भेटलो ताचें हावेस बदल्लें. जेजूच्या मोगान तो पडलो. सगल्या जाती कातींच्या लोकांक तो मेळूंक लागलो, भेटूंक लागलो. शुभ वर्तमानाची बरी खबर ताणें ह्या लोकांक परगटली. भोव करून त्या वेळाच्या दिव्यांगांक ताणें जेजूची बरी खबर वांटली. ताच्या जिवितान हें आमी पळयता. तुमकां एक खबर सांगोशी दिसता. एक तरणाटो याज्ञीक
निकटोच पाद्री जाल्लो आनी तो शिकपान भोव हुशार आसलो आनी ताका दिसतालें की आपूण पाद्री जातोच आपले वडील आपल्याक शिकोवंक धाडटले आनी शिकप म्हजें पुराय करून आयल्या उपरांत हांव म्हज्या सेमिनारिस्तांक शिकयतलो हो जावन आसलो ताचो हावेस. पूण मोगाचें इश्टानो ताचे वडील ताका एका मिसावांच्या गांवांत धाडटात. खेडो गांव तो थंयसर वेता, निराशी जावन वेता, रागाबोरीत जावन वेता. अशें आपल्याक कित्याक घडलें? इतलो हुशार हांव, म्हाका शिकूंक धाडिनासतना ह्या खेड्या गांवांत म्हाका कित्याक धाडलो? हे प्रस्न ताच्या जिवितांत उप्रासले. पूण जेन्ना ह्या गांवांत तो पावता, काळीं कुपां उप्रासलोलीं ताका दिश्टी पडटात. गरीबसाण थंयसर आटे विटे काडटात लोक. थंयसर शिक्षण सारकें ना जावन जायते थोरणाटी वायट रस्त्यार पावल्ले तो पळयता. खेरीत भाशेन जायतीं धाकटीं ल्हान ल्हान भुरगीं दुयेंत आनी इलाज ना जावन, मॅडिकल फॅसिलिटीज ना जावन जायतीं हीं भुरगीं पुश्टीक जेवण खाण ना जावन, माल न्युट्रिशन जावन हीं भुरगीं मोडटात तीं तो पळयता. भोव करून जायतीं दिव्यांगांक तो पळयता, पर्सन्स वीथ डिसेबिलिटीज. त्या गांवांत सगळेंच संकश्ट, सगळेंच दूख, कांय सवलती ना, सरकाराचीं यंत्रणा चलनात. हें सगळें इतलें दूख तो पळयता. ल्हवू ल्हवू मोगाचे इश्टानो ह्या वावरान तो मिसोड जाता. वावराक एके भाशेन खान मारता. हांगासर थंयसर धांवता. आपल्या ऑर्डिनेशनाक जें कितें आपल्याक देंगी लोकांनी दिल्ली, फ्रेंडांनी दिल्लीं डोनेशनां, तें सगळें दुडू तो आपल्या लोकां खातीर घालता. थंयच्या राजकीय फुडाऱ्यांक मेवता. त्या लोकांक, त्या गांवच्या लोकांक, त्या दिव्यांगांक नव्यो सवलत्यो उब्यो करता. एक नवी इमारत बांदता जंयसर तांचो परामोस जाता, दोतोर हाडटा आनी अशे भाशेन सगळ्यां कडेन आदार मागूंक, सगळ्यांक भागा घेवन ल्हवू ल्हवू ह्या गांवचो रंग बदलता. नवी दिशा ह्या गांवच्या लोकांक मेळटा. नवो बोरवांसो ह्या लोकांच्या जिवितांत उप्रासता. आनी खेरीत मोग ताचो ह्या दिव्यांगांक तो वांडटा. तांचे बरोबर जाय तो वेळ सारता. सोंसणिकायेचो मनीस जाता, मोगान भरता आनी आपल्या भितरलो राग, आपल्या वडिलां सवें जो राग ताच्या काळजान आसलो तो सगळो पयस जाता. देवाच्या मोगान भोडटा, मागणें करता. तांच्या बराबर मोगाच्या इश्टानो आपलें जिवीत सारता. थोड्या दिसांनी, थोड्या वर्सांनी ताका ताचे वडील सांगतात, तूं आतां फुडलें शिकप करूंक वच. पूण तो म्हणटा, ना, म्हाका ह्याच गांवांत, ह्याच लोकांची, ह्याच दिव्यांगाची सेवा करची आसा. मोगाचे इश्टानो, आयचो विशय आमकां हेंच करूंक सुचयता. आयच्या वाचपांचेर आमी नदर मारुया. पयल्या वाचपान इसायास प्रवादी बाकीत करता. निसर्गीक मनशाची मनशा सोयपानूच दुसऱ्याक गिरास पावची, ती दुसऱ्या मनजाती वांगडा शांतीन, सवस्कायेन वागतली, जियेतली अशें म्हूण बाकीत करता. आमी जेन्ना दिव्यांगांक पळयता, आमचो वेव्हार कसलो काय? तांचे सवें आमचें काळीज ओडटा काय? आमचे हावेस कसले काय? आमी हे हावेस देवा मुखार घालता काय? हाचेर थोडोसो आमी आज नियाळ करूंक गरजेचें. आमी तांकां वेंगोवन, तांकां भागा घेवन
आमी आमचे भावार्थाची यात्रा पयण करूंक आमकां आज पयलें वाचप उलो मारता. दुसऱ्या वाचपान मोगाच्या इश्टानो जेजू बापाक दिनवासता आनी म्हणटा, तुझे देवीक गूठ तुवें नेणारांक उक्ते केले आनी शाण्या मनशां कडेन तुवें ते लिपयले. आमी पळयता ल्हानवीक मनीस जेजू सोडवणदार म्हूण वळखूंक पावले, पूण फारिजेव आनी दुसरे धर्मशास्त्री जेजूक सोडवणदार म्हूण वळखूंक विसरले. मोगाच्या इश्टानो, आमी दिव्यांगां सवें आमचो मोग वांटूंक फावो, आमचो वेळ वांटूंक फावो. तांकां मनीसपणाचो दर्जो जेजून दिला तो आमी उबारून दवरूंक फावो. तांकां आमच्या इगोर्सांनी, आमच्या फिरगोसांनी, आमच्या समितींनी, आमच्या गांवां घरांनी, आमच्या शेजार सामाऱ्याक मानाचो जागो दिवंक फावो. तांकां सवलतींची गरज. 2016 ह्या वर्सा सरकारान जायते तांचे पासत निर्णय केल्ले आनी कायदे घडून हाडलेले. हे सगळे कायदे आनी हे सगळे निर्णय मोगाचे इश्टानो आमी चालीक लावंक फावो. आज जायत्यो अश्यो वस्तू सपनांच उरलेलीं आसात. आमच्या दिव्यांगांक आमी जेन्ना पळयता, आमी चुरचुऱ्याच्या दोळ्यांनी आमी तांकां पळोवंक न्हय, पूण जेजूचें मन काडीस आपणावन तांकां वेंगोवंक, आमचें सवें तांकां भागीदार करून, जेजूच्या बरेपणान भागीदार करूंक आमी दिसपट्या जिवितान जेजू लागीं मागूंक फावो. विनोबा भावे एक व्हडलो जाणार धर्मीक गुरू, ताचे लागीं कोणें असो विचार केलो, गुरुजी ह्या समाजान, ह्या संवसारान इतलें वायटापण कित्याक? ताणें जबाब दिलो, मनशाचें मन आनी गिन्यान व्हड जायत आसा, पूण ताचें काळीज ल्हान जायत आसा. मोगाचे इश्टानो, आमच्या समाजान आमी नदर मारली जाल्यार आमी हेंच पळयता. आमी जायते शिकता. आमचे हावेस व्हडले व्हडले संवसारी पदयो जोडून घेवपाचे, इनामां पदोतां जोडून घेवपाचे हावेस, पूण मोगाच्या इश्टानो आमचें काळीज रुंद जावंक जायते पावटी आमी सोदिना, आमी तें करूंक सोदिना. आमच्या फिरगोसांनी पर्यान, आमच्या इस्कॉलांनी, आमच्या कॉलेजींनी ह्या दिव्यांगांक आज पर्यान सवलती नात. जायते आमचे दिव्यांग भाव भयणां साक्रामेंत नासतना आसतात. जायती आमच्या दिव्यांग भाव भयणी कोमयां पर्यान घेवपाक तांकां सवलत्यो नात. हें सगळें मनान धरून मोगाचे इश्टानो, बागेवन सान फ्रांसीस शावेराच्या जिविताचेर नदर घालून ताची चाल आमी आपणावन जेजून जें आमकां शिकयलां, जेजून जो मोग आमच्या काळजांनी घातलेलो आसा, तो फुकट आमी दुसऱ्यांक वांटूंक, तांकां भागा घेवंक आमकां आज उलो करता. भागा म्हणल्यार कितें मोगाचे इश्टानो? बी स्टँड्स फॉर बोर्ड. तांचें बोर्ड आमी आपणावया. जायते अशे गूण तांचे मदें आसात. आमचें बोर्ड तांकां वांटुया, तांचें बोर्ड आमी घेवया आनी आमी मजबूत जावया आमच्या भावार्थान, आनी हो भावार्थ जो आमच्या भितर आसा तो तांकां वांटुया. एच स्टँड्स फॉर हक. तांचे हक कोण राखतलो? कोण तांचे हक तांकां मागून घेतलो? तूं आनी हांव. हे तांचे हक राखूंक आमी तांचे हक राखून दवरूंक सदां काळ आमी हो प्रयत्न चालूच दवरूंक जाय. तिसरें म्हणल्यार आसणें. मोगाच्या इश्टानो, जायते पावटी आमी ती आसात लेकून म्हूण नकत. तांचें आसणें मानून घेवन आमचें आसणें तांकडेन वांटून आमी जायते सोंसणिकायेचीं मनशां जावंक पावतलीं. चवथें म्हणल्यार गोवाय. जी स्टँड्स फॉर गोवाय. आमीच तांकां एक गोवाय जावया आनी जी तीं गोवाय जातात ती आमच्या जिवितान आपणावया. आनी शेवटाक मोगाच्या इश्टानो, ए स्टँड्स फॉर आवाज. हो आवाज जो तांच्या जिवितान आसा, तांची जी काणी आसा ती आख्ख्या समाजभर आनी संवसारान तांणी सांगची आसा ती आमी तांकां आदार करुया आनी आमची काणी, आमच्या जेजूची काणी आमी तांकांय बी सांगुया. हेंच करूंक
मोगाचे इश्टानो, आयच्या मिसाच्या बलिदानान आमी देवा लागीं मागुया. आज सांगतलो ते भाशेन आज ही मिसाची भेट पिलारची संस्था भेटयता. पिलारची संस्था मिशनरी संस्था. आमी साबार याज्ञिकांक हांगासर पळयता. आमचे प्रांतीक वडील गोंयां आयिल्ले आसा. आमचो सर वडील आनी ताचे बूट दिनारां सांगाता एक जमात जावची आसा. आनी हाकाच लागून आज तुमी जाय ते याज्ञीक भावांक पळयतात. तुमकां आमी खेरीत वाखाणटाव दिनवासताव. तुमची मागणी आमकां पावता. न्हयच तुमची मागणी पूण तुमची देणगी आनी जी तुमी आमकां पयशांचो आदार दितात तो आमच्या मिसावांक आमकां जाय तो गरजेचो. आज मोगाचे इश्टानो सांगोंक कुशालकाय आमकां भोगता. आमी आफ्रिकाच्या देशान पर्यान वावुरता. अंदमान जुंयांचेर वावुरता. आमी अरुणाचल प्रदेश ह्या आमच्या गांवांनी आमचे याज्ञीक भाव 5, 6, 7 वरां चलोन वेतात. दुसऱ्या गांवांनी चलोन वयचें पडटा. थंयसर सवलती नात, थंयसर यंत्रणा नात. आनी मिसाचें बलिदान समोर आमचे पाद्री इतलीं वरां चलोन दुसऱ्या गांवांत खेरीत भाशेन दिव्यांगांक वो मोग दिवंक वेतात. आज पिलार संस्थेचो वावर चडत आनी वाडत आसा. पूण वोकेसांव आमकां जायतीं उणी जाल्या. तुमच्या घरांनी मिशनरी वावराक वोकेसांव उत्पन्न करूंक मागात. आनी खऱ्यांनीच ह्या वावरा पासत जो वावर आमी आज फुडें व्हरता तुमच्या आदारान, तुमच्या बावार्थान, तुमच्या मागण्यांनी होच वावर चालू दवरूंक जेजू क्रिस्ताची शक्ती बोड आमच्या याज्ञिकांक आमकां सगल्यांक तुमी मागतात म्हूण आमी दुबावा विरयत रावता. आमेन. सगळीं उबी रावया. आमची मागणी ह्या वेळार जेजूच्या पांयां थोडा घालुया. आमच्या धर्मीक वडिलांनी दिव्यांग मनशांक भावार्थाची शिकवण दिवंक वावुरतना तांकां भावार्थ समजून घेवंक सगळीं सोंपेपणां फावो करूंक देवा लागीं मागुया. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी दिव्यांग मनशाचे हक कायदो 2016 समजून घेवन तो चालीक लावंक आनी अशें दिव्यांग मनशांक समाजान सोंपेपणां फावो जावंक ते वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दिव्यांग मनशांचें बरेपण, उदरगत आनी हक राखून दवरतल्या शिकोवप्यांनी, सांबाळ करतल्यांनी आनी समाजीक वावर करतल्या संस्थांनी खऱ्या मोगान तांची सेवा करूंक आनी ह्या तांच्या वावरान देवाचो आदार आनी सांगात तांकां फावो जावंक देवा लागीं मागुया. देवाक आपले जिवीत समर्पीत केल्ल्या ओस्तोऱ्या पासत मागुया. आपणे स्विकारलेल्या आपोवण्या उदेशी ती देवाचे वर्ते मोहिमे पासत वावरूंक तांकां दैवीक मोजत आनी बोळ फावो जावं म्हूण देवा लागीं मागुया. मोगाळा बापा, ही जावन आसा थोडीशी मागणी आमच्या काळजाचे ओत्रेक तुजे सोरशें आमी बाबार्थान येता. हय मिसाचें बलिदान आमी तुका भेटयता. दिनवासनेचें बलिदान जावं दी आमच्या जिवाक, आमच्या आत्म्याच्या पोसणाक. ही सगळी मागणी आयकून घे. आमकां दिव्यांगां सवें मोगांत वागोवंक शिकय. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
तुझ्या पोवी लोऱ्या मुखार बाबा एकूच सोडलो हो जेजुनी भरपूर तुझो उड्या भितर लिपता कोण्यो खोशी जेजू सोवे सोगली ती कोलबात की भुरगी तुझी गोवाच्यो कोऱ्यो आमी उदकाचे केवे आमी जेजूचे सादे आमी गोवाच्यो कोऱ्यो आमी उदकाचे केवे आमी जेजूचे सादे आमी अशें भावा भयणीनो हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण म्हाका हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवन दयाळ बापा कालत्या काळजान ही मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्यांक कांयच फावो न्हय जाल्यारूय हे भेटोवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या स्वर्ग वर्सांनी काकळुतीन तूं आमकां आदार दी जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांत उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया ओय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काडे आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले पावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक थारोणाचें दार आमकां उगडलें हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोर दरबारां सांगाती तुजें मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता Golbaraco, sorves por tu, pove, pove, pove. Golbaraco, sorves por tu, sorgadi son salvalla, tuja voi boba. Sorgi, Sorves porace, gravieta, dieta, tata, sorgi, बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोस्त मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची
तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वावरवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. आवाळताचो कूट पोरगोटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलो रे तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बागून बाप्पा, फिलीप आमच्या गवळी बाप्पा, सिमेओन आमच्या आदारी गवळी बाप्पा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणांचो बरवंस धरून मेल्यांत ती आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्ट गोतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पुर्जोळीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारे देवाचे माये सांगाती, बागयोन जुझे तिचो पोती, बागयोन धर्मदूतां, बागयोन फ्रांसीस शावेर आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सोरबंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकळुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी रासभर चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी.
ती जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका भावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली कातोलीक धर्मान तांणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत तांणीच कुमियांव घेवंक दोनूय बाजूंनी फुडें सरचें While we greatly appreciate the presence of members of neighboring faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बैप्टिज्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए Sporaci burgi Jezu bał sobie staco Taco pakujam co Bałbujniami sumi Sorbe sporaci burgi Jezu bał sobie staco, taco papująco, kurat mo, jekamy kaco, so, amen. So ave kera tumco pelia tumi portatile Oret Sancta Maca Paule So ave kera tumco pelia tumi portatile Ore Santa Maca Paule Ikus mogam cia kalza Ikus dziłam ci sobie Znam te warunki Ikus kranam cia odmian Ikus mogam cia kalza Ikus dziłam ci sobie na te warunki Kurat mo, jekamy kaco So, ave, so, ave
आमचे दोळे धांपुया आनी ओगेपण सांबाळुया. काळसान शिवलोल्या जेजूचे आसणे अणभवुया आनी ताका आमी दिनवासुया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आमच्या ओत्मीक पोसणांक तुवें दिल्ल्या त्या जेवणाक आमी दादोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या गुटांत वांटो घेवन संवसारी वस्तूंचे जाणवायेन मोल करूंक आनी आमी सर्गीच्या देण्यांक लोभ दिवंक आमकां शिकय. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवान. आमेन. मातशे बसूया. आयच्या मिसाची भेट सोमार उमल्या फादर लॉरेन्स फेर्नांदीस, पिलार सोसेचो यादनीक, तेच बरोबर हेर पिलार सोसेचे यादनीक आनी हेर यादनिकांनी जाणी सहभागिलीपणांत ह्या मिसाचे भेटेन वांटो घेतला तांकां आमचे दिनवास. तशेंच गायनाची मांडावळ आनी वाचपाक कोत्तेल्यांक आमचे दिनवास. आयज सान फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो नवो आनी निमाणो दीस. निमाणे नोवेनाचे मीस आयज सांजे 6:15 इंग्लीश भाशेन जातले. फेस्ताच्या दिसाक म्हणजे फाल्यां मिसाचो वेळ हे पुरी. सकाळीं 4:45, 5, 6, 7:15, 8:30, 10:30, 10:30 वरांचे मीस दोबाजीक पुर्बेचे मीस जातले. दोनपारां 12:15 मीस आसतले आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15 वरांचेर मीस आसतले. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन आनी जेजुई सोस्तेचे वांगडी हे मीस सोमार उमतले. फाल्यां फेस्ताच्या दिसा कुमसारां पवित्र संस्काराची बसूण आनी व्हीलचॅराची सुविधा आसची ना. डिसेंबराचे 4 तारखेर मिसा हे पुरी. सकाळची 6, 7 आनी 8 वाजता इंग्लीश भाशेन. डिसेंबराचे 6 तारखेर सान फ्रांसीस शावेराच्या कोपेलान बांयकोडे मीस जातलें सकाळीं 10 वाजता. ह्या मिसा भेटेन भोक्तीपणी भाग घेतल्या तशेंच हें वातावरण पवित्र करूंक वावुरतल्या सगळ्यांक तुमकां आमचे दिनवास. मोगाच्या भाव भयणीनो, पिलार संस्थेच्या आनी आमच्या सोर वडील फादर नाझरेताच्या नांवान थोडीशीं दिनवासनेचीं उतरां उलोवंक सोदतां. पयले सुवातेर देवाक आमच्या दिनवास आनी आर्गां, कित्याक ताणें आमकां ह्या सोबीत आनी पवित्र जाग्यार ह्या नव्या निमाण्या नोवेनाचें दिनवासनेचें मीस भेटोवंक आमकां सोयेक दिलो. खेरीत भाशेन दिनवासता फादर पात्रिसियो ह्या बाजलिकाच्या रैतराक ताणें आमचे संस्थेक हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक हो सोयेक दिलो आनी सगळें सोंपेपण दिलें. ताच्या गवंडीक वावराचेर देवाचें उफोट बेसांवां आमी मागतां. म्हजे खेरीत दिनवास फादर लॉरेन्स फेर्नांडीस आमच्या पिलार पिलग्रीम सेंटराच्या डिरेक्टराक ताणें आयच्या मिसाचें बलिदान भेटयलें आनी आमकां बागवान फ्रांसिस्काच्या पावलांनी चलोवंक बरो सल्लो दिलो. तशेंच दिनवासता फादर जॉन बेनेटाक आनी ताच्या सांगात्यांक ताणें ह्या मिसाची सगळी मांडावळ आनी तयारी करून आमकां शिताबेन मिसांत वांटो घेवंक आदार दिलो. म्हजे दिनवास फादर एल्वीस आनी आमच्या पिलार सेमिनाराच्या ब्रादरांक तशेंच आमच्या सांगात्यांक तांणी आपल्या स्वादीक थाळ्यांनी मिसांची गायनां गावन आमकां ह्या मिसांत बोगतीन भाग घेवंक आमकां आदार दिलो. तशेंच दिनवासता हांगा वावुरतल्या सगळ्या वॉलंटियर्स भावा भयणांक आमकां हें मिसाचें बलिदान भेटोवंक सगळें सोंपेपण आनी आदार दिलो. बागयोन फ्रांसीस शावेर आमच्या संस्थेचो पात्रोन ताची प्रेरणा घेवन ताच्या पावलांनी चलून आमच्या पिलारच्या मिशनार पयस पयस मिसांवांनी काम करतात. तांकां आमच्या मागण्यांत दवरुया आनी आयज जे हांगासर जायते जाण हाजीर आसात तांचेर सगल्यांचेर देवाचें उपोट बेसांवां आमी मागुया. देव बरें करूं. निमाणो आशिर्वाद घेवंक उबी रावुया.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पोतवेदार देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो आम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. सान फ्रांसीस शावेराक मागणे. सान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझें काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनंती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकाणटाव. आमीन. कांय कोलोवण्यो. फादर जॉनाची आवयक जाणें बासिलिकेन जायती वर्सां सेवा दिल्या. तिका मल्टिपल ब्लॉक्स मेळ्ळ्या आनी ओपन हार्ट सर्जरी करूंक ओ नेगेटिव्ह ब्लड ग्रुपाची गरज आसा. कोणूय दिवंक सोदता जाल्यार बासिलिकेच्या कंट्रोल रुमांत वो लिटरची डेस्कार वचून कळोवचें. फुलां भेटोवंक वो फुलां हाडूंक पयशे दिवंक सोदतात जाल्यार बासिलिकाच्या लिटरची डेस्कार वो कंट्रोल रुमांत दिवंक जाता. तुमच्या खाशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसली वस्त मेळत जाल्यार बासिलिकेच्या हेल्प डेस्काशी वचून दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वो बासिलिकेच्या कंट्रोल रुमांत वचून कळोवचें. कसली दुबावी वस्त वो दुबावी मनीस तुमी पळयशात जाल्यार रोखडेंच पुलिशेक कळोवचें. आयज से कॅथेड्रलाचो यूथ तियात्र हाडटा. ताचो बरोयणार आनी डिरेक्टर जावन आसा मिस्टर लॉरी ट्रावासो. हो तियात्र जातलो से कॅथेड्रलाचे स्टेजीर 7:30 वरांचेर. तियात्राचें नांव ह्या तियात्राक नांव दी. टिकेटीचें मोल फकत 200 रुपया.